Welcome to Garden of Glory. In 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 11, Paul speaks into the sacred covenant of marriage. Desire, devotion, and self-control all brought under the lordship of Christ. This is not about rules. It's about faithfulness, love, and spiritual surrender. कोरिंथकारांक पयलें पत्र 7 वळी 1 ते 11. वेगवेगळ्या प्रश्नांक जबाब. लग्न आनी अंकवार जिबीत. तुम्ही म्हाका बरोवन घाल्यात त्या प्रश्नांची खबर करुया. कोण एक दादलो बायले कडेन लग्न जायना जाल्यार वायट न्हय, पूण अशें कामचारांत पडत म्हणून दर एका दाद्याक आपली बायल आसची आनी दर एके बायलेक आपलो घोव. दादल्यान आपले बायले थंय आनी तशेंच बायलेन आपल्या घोवा थंय आपलो लग्नाचो कायदो पाळचो. बायलेक आपले खाशा कुडीचेर अधिकार ना, तो तिच्या घोवाक आसा. तेच भाशेन घोवाक आपले खाशा कुडीचेर अधिकार ना, तो ताचे बायलेक आसा. लग्नीक हक्काचो उपयोग करूंक एकामेकाक आडाव नाकात. तरी प्रार्थनाक तुमचे मन ओदीक लावचे खातीर तुमचेच भितर कबूल जावन तुमच्यान थोडो वेळ कुशीन रावूं येत, पूण मागीर नव्यान एकठांय जियोंक लागात. नांतर तुमच्यान तुमच्यो कुडीच्यो ओंदवण्यो दोमावंक जायना जावन सैतान तुमकां ताळणेंत घालीत. अशें सांगून हांव तुमकां एक कायदो घालता म्हूण समजूं नाकात. हांव फकत ही सवलत आसूं येत म्हूण तुमकां उगडास करता. तुमी सगळीं म्हजे भाशेन जाल्ली म्हाका जाय आसलें, पूण देवान जण एकल्याक खेरीत ओरगूण दिला. एकल्याक एके तरेचो ओरगूण आनी दुसऱ्याक दुसरे तरेचो. आतां 2 उतरां लग्ना भायर आसात तांकां आनी विधवांक. ती म्हजे भाशेन रावलीं जाल्यार अदीक बरें, पूण तांच्यान आपल्यो ओंदवण्यो दोमावूंक जायना जाल्यार ती लग्न जावची. कित्याक कामचारान लासून वेचे बदलेक लग्न जाल्यार अदीक बरें. लग्न जाल्ल्यांक एक हुकूम घालता, आनी तो म्हजो न्हय पूण सोम्याचो. बायल आपल्या घोवा थावन वेगळी सोरची न्हय. वेगळी सोरली जाल्यार तिणें आनीक एकदां लग्न जावचें न्हय. भोगोर आपल्या घोवा लागीं संधान करचें आनी घोव आपले बायले थावन वेगळो सोरचो न्हय. Paul writes with pastoral care. Marriage is not a place of power, but of mutual giving. The husband does not rule over his body, nor the wife over hers. They belong to one another in love. Paul speaks of the need for intimacy, not to feed lust, but to strengthen unity. Even in seasons of abstaining for prayer, it is never about control, but mutual agreement. To the unmarried and widowed, Paul says, singleness is good, but not if it becomes a battleground for passion. And to the married, stay faithful. Even in struggle, even in distance, honor your covenant. This is not law, it is love, a reflection of Christ and His church. Let us pray. Lord, you are the author of covenant love. Teach us to honor you in our marriages, our singleness, and our desires. Help husbands and wives reflect your faithfulness. And for those waiting, give strength and peace. Let our lives be marked by devotion, surrender, and grace. In Jesus' name, amen. Thank you for joining today. Please like, share, and subscribe to support this channel. God bless you.